कामर खाजन म्हापशेच्या घाणयाऱ्या उदकाचेर प्रक्रिया करपी प्रकल्पाच्या चाचणेक लागून थळाव्या बांयांतले उदकाची पातळी अचकीत देंविल्ली आसा। गोंयच्या मुख्य सचिवा वांगडा जोड बसका घेवन ह्या संबंधात उपाय काडटले अशें उतर आमदार ॲडव्होकेट कार्लोस फेरेरा हांणी जोड बसकेत कामर खाजनांतल्या लोकांक दिलें। आमदार ॲडव्होकेट फेरेरा हांच्या फुडारपणा खाला कामर खाजन वाठारांत म्हापशेच्या घाणयाऱ्या उदकाचेर प्रक्रिया करपी प्रकल्पात बेरेस्तारा जोड बसका जाली। ह्या वेळार ॲडव्होकेट कार्लोस फेरेरा उलयताले। कामर खाजन म्हापशेच्या घाणयाऱ्या उदकाचेर प्रक्रिया करपी प्रकल्पाच्या चाचणेक लागून थळाव्या बांयांतल्या उदकाची पातळी अचकीत देंविल्ली आसा। सांतिनेज वाठारात टँकर लवणपाच्यो घडणुक्यो घडत आसात। शुक्रारा सांतिनेज वाठारात परतून एक फावट घाणयारें उदक व्हरपी टँकर फोंडकुलांत पडून लवणालो। फाटोफाट ट्रक लवणोवपाच्यो घडणुक्यो घडत आशिल्ल्यान थळाव्या लोकांनी तिडक उक्तायली। अशें फाटोफाट परतून ट्रक किंवा टँकर पडत आसा ताका लागून पणजेन येरादारीची ट्राफिकाची कोंडी जायत आसा, ताका लागून लोकांनी ही तिडक उक्तायली। सांतिनेज वाठारात टँकर लवणपाच्यो घडणुक्यो सतत घडत आसात। शुक्रारा सांतिनेज वाठारात परतून एक फावट घाणयारें उदक व्हरपी टँकर फोंडकुलांत पडून ट्राफिकाची बरीच कोंडी जाली। पणजे शारांत स्मार्ट सिटी अंतर्गत कांय ठिकाणी रस्ते फोडून दवरिल्ल्या कारणात अशे टँकर किंवा ट्रक लवणोवपाच्यो घडणुक्यो पणजेन घडत आसात आनी हाचें कारण म्हटल्यार येरादारीची कोंडी जाता, ताका लागून लोक सामके बेजारता। एक तर रस्ते फोडून दवरिल्ल्या, त्याच बरोबर जर अश्यो घडणुक्यो जावपाक लागिल्ल्यान येरादारीची कोंडी जाता, ट्राफीक जाम जाता। किलरपाल दाभाळ पंचायतीन 8 ते 15 वर्सां वयोगटांतल्या भुरग्यां खातीर सीझन बॉल क्रिकेट कोचिंग कॅम्प आयोजीत केला। ह्या कोचिंग कॅम्पांत 120 विद्यार्थ्यांनी वांटो घेतला। फुडल्या वर्सा मेरेन दाभाळ मैदान बऱ्या प्रमाणात करून दितलो अशें उतर सावर्डेचो आमदार गणेश गांवकरान दिला। भुरग्यांक बऱ्यो सुविधा नाशिल्ल्यान खेळगडे फुडें येवपाक पावनात। आतां पंचायतीन बरो फुडाकार घेवन हो कॅम्प चालू केला। हाचो लाव विद्यार्थ्यांनी घेवन खेळा मळार बरे खेळगडे जावचे आदलो सरपंच मोहन गांवकरान सांगला। किलरपाल दाभाळ पंचायतीन 8 ते 15 वर्सां वयोगटांतल्या भुरग्यां खातीर हो सीझन बॉल क्रिकेट कोचिंग कॅम्प आयोजीत केलेलो आसा। दिवचल म्हालात सध्या वायगण शेत लुवणीचें काम नेटान सुरू आसा। मय आनी हेर कांय वाठारांत ही कामां पुराय जालेली आसा। यंत्रा वरवीं लुवणी आनी मळणीची कामां सुरू आसात। फुडल्या 4-5 दिसां भितर ही कामां पुराय जावपाची शक्यताय आसा। अंदू दिवचल म्हालात सुमार 950 वायगण शेती लागवडी खाला आयिल्ली। अनुकूल हवामानाक लागून अंदू भात पीक समाधानकारक मेळटलें असो शेतकी खात्याचो अदमास आसा। दिवचल म्हालात सध्या वायगण शेत लुवणीचें हें काम नेटान झुजा पावण्याचेर चालू आसा। मय आनी कांय हेर वाठारांनी कामां पुराय लेगीत जालेली आसा। यंत्रा वरवीं लुवणी आनी मळणीची कामां सुरू आसात। फुडल्या 4-5 दिसां भितर ही कामां पुराय जावपाची शक्यताय आसा अशें तांचें म्हणणें आसा। अंदू दिवचल म्हालात सुमार 950 वायगण शेती लागवडी खाता आयिल्ली। अनुकूल हवामानाक लागून अंदू भात पीक समाधानकारक मेळटलें असो शेतकी खात्याचो अंदाज आसा। म्हापशा नगरपालिके लागीं आशिल्ल्या इमारतीची वायट अवतिकाय जाल्या। इमारतीचे वाशे तुटून पडपाक लागल्यात। ही इमारत रस्त्या कुशीक आशिल्ल्यान वायट घडणूक घडपाची शक्यताय आसा। एखादो वासो रस्त्यान वचपी प्रवास करपी प्रवाशांचेर लेगीत पडूं येता। म्हापशा नगरपालिकेन हाचेर लक्ष दिवन वायट घडणूक घडच्या पयलीं उपाय करचो अशी मागणी थळाव्या म्हापशेकारांनी केला। म्हापशा नगरपालिके लागीं आशिल्ल्या इमारतीची ही सामकी वायट अवतिकाय जाल्या। ह्या इमारतीचे वाशे सामके पिड्ड्यार जाल्या। इमारतीचे वाशे तुटून पडपाची शक्यताय आसा। ही इमारत रस्त्या कुशीक आशिल्ल्यान वायट घडणूक घडपाची लेगीत शक्यताय आसा। एखाद्रो जर वासो प्रवास करपी प्रवाशांचेर लेगीत पडलो जाल्यार दुर्घटना जावपाची शक्यताय आसा। म्हापशा नगरपालिकेन हाचेर लक्ष दिवन वायट घडणूक घडच्या पयलीं हो उपाय करचो अशी मागणी म्हापशेकार करीत आसात।
धार बांदोड्यार सर्वेक्षण आणि जमीन नोंदणीकरणाचे कार्यालय उक्ते केल्यात. आता ह्या मतदारसंघातल्या लोकांची बरी सोय जातली. देखून अशेंच आनीक एक कार्यालय आमी बेगीनूच सांगे तालुक्यात उबारतले अशी माहिती महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरातान दिली. शुक्रारा धार बांदोडेच्या सर्वेक्षण आणि जमीन नोंदणीकरण कार्यालयाचे उक्तावण केल्या उपरांत महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरात उलयतालो. धार बांदोड्यार सर्वेक्षण आणि जमीन नोंदणीकरणाचे हे कार्यालय उक्ते केल्या. आता मतदारसंघातल्या लोकांची बरी सोय जातली अशें महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरातान सांगले. तशेंच सांगे तालुक्यात आनीक एक अशें कार्यालय उबारतले अशी माहिती लेगीत मंत्री बाबूश मोन्सेरातान दिली. धार बांदोडेच्या सर्वेक्षण आणि जमिनी नोंदणीकरण कार्यालयाचे उक्तावण जाले उपरांत बाबूश मोन्सेरात उलयतालो. रस्त्यार हेडपी सुण्यांक लोक शिजोवंक नाशिल्ले मांस घालतात. देखून सुण्यांनी हल्लो करपी घडणुक्यो घडटात. त्या खातीर रस्त्या वयल्या सुण्यांक शिजोवंक नाशिल्ले मांस खावपाक घालपी लोकांक सोमतीच अटक करची अशी सुचोवणी हांवें उपजिल्लोधिकारी आनी पुलिसांक दिल्या अशें वास्कोचे आमदार दाजी साळकारान सांगलें. सध्या एक ट्रेंड आयिल्लो आसा. रस्त्यार लोक जे वयतात ते जे सुण्यांक आसता ते सुण्यांक अर्देवट शिजयल्ले मांस घालता. रस्त्यार हेडपी सुण्यांक लोक शिजोवंक नाशिल्ले मांस घालता. देखून सुण्यांनी हल्लो करपी घडणुक्यो घडत आसा. ते खातीर वास्को शारांत सध्या सुणे हल्लो करपाक लागला अशें दाजी साळकाराचें म्हणणें आसा. मांस खावपाक घालपी लोकांक सोमतीच अटक करची अशी सुचोवणी आपणे उपजिल्लोधिकारी आनी पुलिसांक दिलेले आसा अशें वास्कोचे आमदार दाजी साळकारान सांगलां. प्लास्टिकाच्यो बाटल्यो आनी हेर प्लास्टिकाच्यो वस्तू गटारांनी उडयल्ल्यान गटारां भरतात. त्या खातीर पावसाचें उदक वचपाक अडचण निर्माण जाता. देखून लोकांनी प्लास्टिकाच्यो बाटल्यो आनी हेर वस्तू गटारांनी उडोवच्यो न्हय अशें आवाहन वास्कोचो आमदार दाजी साळकारान केलां. शुक्रारा वास्को शारांतल्या 2 क्रॉस ड्रेन्स नितळ करपाच्या कामाचो शुभारंभ केल्या उपरांत तो उलयतालो. ह्या वेळार मुरगांव पालिकेचो नगराध्यक्ष आनी लिओ रॉड्रिग्स आनी हेर नगरसेवक हाजीर आशिल्ले. प्लास्टिकाच्यो बाटल्यो आनी हेर प्लास्टिकाच्यो वस्तू गटारांनी उडयल्ल्यान गटारां भरतात. पावसाचें उदक वचपाक अडचण निर्माण जावंक शकता. देखून लोकांनी प्लास्टिकाच्यो बाटल्यो आनी हेर वस्तू गटारांनी उडोवपाच्यो न्हय अशें आवाहन वास्कोचे आमदार दाजी साळकारान केलां. सांखळे पालिका वेंचणुके खातीर काँग्रेसी कडेन उमेदवार नात हे मुखेलमंत्री आनी भाजपा प्रदेशाध्यक्ष हांचे विधान साप्प चुकीचें आसा. भाजपान वेंचणुकेत जे उमेदवार देंवयल्यात तातूंतल्या 50% उमेदवारांक काँग्रेसीची फाटभूंय आसा. सांखळे पालिका परतून काँग्रेसी कडेनूच उरतली असो विश्वास काँग्रेसीचे सांखळे गट अध्यक्ष मंगलदास नायक हाणें उक्तायला. बेरेस्तारा म्हापशा काँग्रेस पक्षाच्या उत्तर गोंय जिल्लो कार्यालयांत आयोजीत पत्रकार परिशदेंत नायक उलयताले. ह्या वेळार रमेश सिनारी आनी अंकुश कामत थंय हाजीर आशिल्ले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें आयज शुक्रारा 100 वॅट तांकीचे म्हणजेच 91 FM ट्रान्सफॉर्मिटराचे व्हिडिओ कॉन्फरन्सां वरवीं उक्तावण केलें. 18 राज्यां आनी 2 केंद्र शासीत प्रदेशांतल्या 2 कोटींच्या वयर लोकांक ह्या वरवीं FM रेडिओ आयकुपाक मेळटलो.
मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशन ह्या खाला अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणाक गोंय तृणमूल काँग्रेसीन तेंको दर्शायलेलो आसा। आरक्षणाची मागणी जर पुराय जावंक ना जाल्यार लोकसभा वेंचणुकेचो आमी बहिष्कार करतले अशी शिटकावणी तृणमूल काँग्रेसीन दिलेली आसा। देड वर्सां भितून सापय्या वाठारांतलो उदकाचो प्रश्न सुटावो जातलो अशें आश्वासन कलंगूटचो आमदार मायकल लोबोन दिला। आदल्या पायपलायनीच्या कामाचो शुभारंभ केल्या उपरांत तो उलयतालो। तशेंच 30 MLD उदका प्रकल्प पुराय जाल्या उपरांत पुराय कलंगूट म्हालाचो प्रश्न सुटावो जातलो अशें ताणें ह्या वेळार मत उक्तायलें। सापय्या, नेरूळ, कानोळे, रेस मांगूस ह्या वाठारांतल्या लोकांक चडांत चड उदकाचो उणाव सोंसचो पडटा। सरकार 24 वरां उदक दिवपाक शकना, ताका लागून सरकारान दिसाक 3 वरां तरी उदक दिवचें अशें तांचें म्हणणें आसा। संजीवनी कारखान्याच्या ह्या जमिनीचेर तरातरेच्यो भाजयो तशेंच साबार पिकाची लागवड जाता आनी ह्यो सगळ्यो भाजयो बाजार दरात विकून आमकां प्रत्येक म्हयन्याक सुमार 1.5 लाखां पर्यंत महसूल जमा जाता अशी माहिती कार्यकारी संचालक सत्येज कामतीन दिली। संजीवनी सरकारी कारखान्याचो ताबो जेन्ना कार्यकारी संचालक सत्येज कामतीन घेतल्या उपरांत ताणें हेर कामगारांच्या आदारान कारखान्याच्या पडीक जमिनीच्या फळादीक रुपांतरण करपाक तांकां यश मेळ्ळें। संजीवनी कारखान्याच्या ह्या जमिनीचेर तरातरेच्यो भाजयो तशेंच साबार पिकाची लागवड जाता आनी ह्यो सगळ्यो भाजयो बाजार दरात विकून आमकां प्रत्येक म्हयन्याक सुमार 1.5 लाखां पर्यंत महसूल जमा जाता अशी माहिती कार्यकारी संचालक सत्येश कामतीन दिली। साळ न्हंयतलो गाळ काडटा आसतना माती बांदार उडोवन जैव विविधताय नष्ट करतात। ह्या खातीर नुवें वेवस्थापन समितीन उदका स्त्रोत खात्याच्या सहाय्यक अभियंत्याक हाडून पळोवणी केली। जो मेरेन काम चालू आसतले तो मेरेन कंत्राटदाराचेर लक्ष दितले तशेंच पावसा पयलीं हें काम पुराय करून दितले अशें उतर पळोवणे वेळार सहाय्यक अभियंत्यान नुवेच्या लोकांक दिलेलें आसा। साळ न्हंयतलो गाळ काडटा आसतनाच माती बांदार उडोवन ही जैव विविधताय हांगासरली नष्ट जाता। ह्या खातीर नुवें वेवस्थापन समितीन उदका स्त्रोत खात्याच्या सहाय्यक अभियंत्याक थंयसर हाडून पळोवणी केली आनी जो मेरेन हें काम चालू आसतलें तो मेरेन कंत्राटदाराचेर लक्ष दवरलें वतलें तशेंच पावसा पयलीं हें काम पुराय करून दितले अशें उतर पळोवणे वेळार सहाय्यक अभियंत्यान नुवेच्या लोकांक दिलेलें आसा। म्हापशा विठ्ठल रखुमाई देवळात चोरी जाल्ल्यान पुराय वाठारांत एक खवदळ पातळ्ळा। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण शुक्रारा चोरांनी चांदीचें शिवलिंग चोरले तशेंच देवळाच्या भाटाचो एक जो पाट आसता तो सुद्दां फारयलो तशेंच देवळान जो भट आसता त्या भटाचो मोबायल आनी पेन ड्रायव्ह चोरतना CCTV कॅमेरात हे दृश्य कैद जाले। ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा। म्हापशा विठ्ठल रखुमाई देवळात ही चोरी जाली। पुराय वाठारांत सामको खवदळ पातळ्ळो। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण शुक्रारा ह्या चोरांनी चांदीचे शिवलिंग चोरले तशेंच देवळाच्या भटाचो मोबायल लेगीत फारयलो। पेन ड्रायव्ह चोरतना CCTV कॅमेरात हे सगळे दृश्य कैद जाले। सध्या म्हापशा पुलीस ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास करतात। फिजिओथेरपी ही फुडाराची गरज आसा अशें मत दिवचलेचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटयेन उक्तायले। आमोणे गांवची तरणाटी दोतोर अस्मिता भगत हांच्या फिजिओ झेन क्लिनिकाचें उक्तावण केल्या उपरांत दोतोर शेटये उलयताले। दिवचलच्या सामाजीक भलायकी केंद्रा सामकार हे क्लिनीक सुरू केला।
उक्तावण सुवाळ्याक आदले आमदार प्रताप गांवस आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. फिजिओथेरपी ही फुडाराची गरज आसा अशें मत दिवचलचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेट्टी हांणी मत उक्तायलें. आमोणे गांवची तरणाटी दोतोर अस्मिता भगत हांच्या फिजिओ झॅन ह्या क्लिनिकाचें उक्तावण केल्या उपरांत आमदार दोतोर चंद्रकांत शेट्टी उलयताले. दिवचलच्या सामाजीक भलायकी केंद्रा सामकारूच हे क्लिनीक सुरू केला. उक्तावण सुवाळ्याक आदले आमदार प्रताप गांवस आनी हेर मानेस लेगीत हाजीर आशिल्ले. कांसा बोर्ड थिवीम हांगाच्या एका खासगी जमातांतल्या झाडाक उजो लागपाची घडणूक शुक्रारा दनपारच्या सुमार 1:15 वरांचेर घडली. सध्या गोंयांत साबार वाठारांनी उजो लागपाच्यो घडणुक्यो घडत आसा. कांसा बोर्ड थिवीम हांगाच्या एका खासगी जमातांतल्या झाडाक उजो लागपाची ही घडणूक घडली. सुमार 1:15 वरांचेर ही घडणूक घडली. उजो पालोवपी दळाक कळीत केल्या उपरांत तांच्यांनी रोखडीच घडणूक थळाचेर धांव घेवन उजो नियंत्रणांत हाडलो. उजो कसो लागलो हें कळपाक मार्ग ना. ह्या वेळार कोणाकूच जिवीतहानी जावंक ना अशी म्हायती उजो पालोवपी दळाच्या जवानान ह्या वेळार दिली. गोंयांत आशिल्ल्या सगळ्या माध्यमीक शाळांचो म्हटल्यार 5वी ते 9वी शिकपी विद्यार्थ्यांचो आयज रिजल्ट. ते खातीर शुक्रारा सकाळीं बांबोळेच्या कुजिरा वाठारांत पालकांनी व्हडा प्रमाणांत व्हडल्यो गाडयो हाडिल्ल्यो. देखून वाठारांत पालकांची आनी विद्यार्थ्यांची गर्दी जावन येरादारीची कोंडी जाल्ली. आयज 9वी मेरेन भुरग्यांचो रिजल्ट आशिल्ल्या कारणांत कुजिरा ह्या वाठारांत पालक तशेंच भुरग्यांच्यो बऱ्योच गाडयो आनी येरादारीची कोंडी जाल्ली. त्या खातीर शुक्रारा सकाळीं बांबोळेच्या कुजिरा वाठारांत पालकांनी व्हडा प्रमाणांत आपल्यो गाडयो हाडिल्ल्या कारणान कुजिरा हो वाठार गर्देन भरलो. सांग्यावयल्या वरूण बिवरेज कंपनीचे कामगार शुक्रार सावन सांग्यावयल्या ह्या वरूण बिवरेज कंपनीचे कामगार शुक्रार सावन अमर्याद संपाचेर बसला. कंपनीत कामाक आसून 4 वर्सां जाली तरी आजून मेरेन कांय कामगारांक फिक्स करूंक ना. तशेंच कंपनीन कामगारांची छळणूक जाता. देखून कामगार आतां बेजारल्यात. 4 वर्सां जाल्ल्या कामगारांक फिक्स करचे तशेंच 14 एप्रिलाक निलंबीत केल्ल्या 2 कामगारांक परतून कामार घेवचे अश्यो वेगवेगळ्यो मागण्यो ह्या कर्मचाऱ्यांनी केल्या. सांग्यावयल्या वरूण बिवरेज कंपनीचे कामगार शुक्रार सावन अमर्याद संपाचेर बसलेले आसा. ह्या कर्मचाऱ्यांची काय मागणी आसा ती पुराय जावपाक जाय अशें ह्या वरूण बिवरेज कंपनीचे कामगारांची मागणी आसा. नव्यानूच स्थापन जाल्ल्या श्री संत ज्ञानोबा तुकोबा वारकरी मंडळा वतीन अंदूच्या 13 दिसाचो हो पंढरपूर पांय वारी करतले. हातुर्ले मयेच्यान ह्या वारीक सुरवात जातली. कोणाकूय ह्या वारीचो लाव घेवपाचो आसा जाल्यार नोंदणी करची अशी म्हायती हेर पदाधिकाऱ्यांनी उपस्थित वारकरी मंडळाचे भांडारी रमाकांत नायक हांणी दिल्या. अनमोड अबकारी विभागाच्या चेक पोस्टाचेर राती KA51AH7362 ह्या नंबराच्या बशीची तपासणी केली तेन्ना तातूंत 66.750 लिटर गोंयचो सोरो सापडलो.
ड्रायव्हराक अटक करून बशी सकट 45,57,000 रुपयांचो मालवा जप्त केलो. गोंयच्यान कर्नाटकात वचपी बशीन हो सोरो जप्त केलो. ही कारवाय अबकारी उपनिरीक्षक श्रीकांत असुदे हांच्या मार्गदर्शनाखाली जाली. ह्या वेळार अधिकारी S.B. बनमोडे, S.D. राठोड, G. जोगळेकर, पोलीस अधिकारी तनोज बैलोर, ललिता हल्ली हांच्यांनी ही कारवाय केली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन 2023 हे वर्स भरड धान्य वर्स अशें जाहीर केल्लें आसा. नाचणे ह्या सारकी कडधान्याची सत्तरी तशेंच गोंयच्या शेतकऱ्यांनी पिकावळ करची अशी माहिती लोकां मेरेन पावोवपा खातीर ह्या सभेचें आयोजन केल्लें. 50 वयर शेतकार ह्या सभेत उपस्थित आशिल्ले. सध्या आमकां 6 ते 7 हेक्टर जमीन आमकां नाचण्याच्या पिकावळी खातीर मेळिल्ली आसा अशें विभागीय वाळपय सत्तरी कृशी अधिकारी विश्वनाथ गांवस हाणें सांगलें. सुकूर पंचायतीन बेकायदेशीर स्क्रॅपयार्ड मोडून उडयले. स्क्रॅपयार्डाक लागून गांवांनी चोरयो जाताल्यो अशें थळाव्यांचें म्हणणें आसा. तशेंच उजो लागपाच्यो घडणुक्यो फाटीं घडत आशिल्ल्यो. 4 म्हयन्यां पयलीं 28 डिसेंबराक हे स्क्रॅपयार्ड मोडून उडोवपाची नोटीस तांकां दिल्ली, तरी लेगीत हे स्क्रॅपयार्ड चालूच आशिल्ले. निमणे सुकूर पंचायतीन दाखल घेवन हे स्क्रॅपयार्ड मातये भरवण केले.